बळका जेजू खरगान जावन मिसां दितात. अवरेलिया सल्डाना, केविन पिंटो, फ्लोरिन सल्डाना आणि कुटुंब, मेबल डिसोजा, रोहन आणि लाविना पिंटो. प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दितात. वायलेट मस्करेनस, ट्रिजा रोनाल्ड डिसोजा, फ्लोरिन सल्डाना आणि कुटुंब. सरिल्ल्या सिल्वेस्टर डेसाच्या 5व्या वर्साच्या मरणाच्या उगडासाक मीस दितात. विवेक डेसा आणि प्रमिला. कुटुंबानंतरल्या सरत्म्यांक मीस दितात. फ्लोरिन सल्डाना आणि कुटुंब. एव्हरिस डायसच्या आत्म्याक मीस दिता. डायना डायस. मोगाच्या भावा भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आणि बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार आयज हांव आज पयल्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. आयच्या दिसाचो संदेश: देव सगळो संतोष करचो ना म्हाका निराश. आज आमी मागता सर वावराड्या पासत. आयच्या दिसा आमी नियाळची सांतीन आंदेसाची भाग्यवंत तेरेस. मनीस जावन जल्मली आमी सकता संतोशान जियेवंक हर दीस कश काडटा. आमी आशेवचो संतोष बाह्य वा कुडीच्या सुशेगाचो मात्र तर आमी निराश जावचे सुखाना. पूण आमकां रचल्या देवा खातीर ताचे थंय एकवट ना तर नीज संतोष आमचे थंय उरचो ना. देखून देवूच करो संतोष म्हूण ताका वळखून ताका एकल्याकच विंचून जियेवंक आयची देवस्तुती उलो दितना मनीस जाल्ल्या देवपुताक आमची काळजां आयच्या दिसा समर्पूण दिवया आनी ताचे बरी आमी बापाचे हाती खंत हुस्को सोडून संतोषाचे जिवीत वेंगूंक फुडें सरया. Deaconu Bidovia. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पानार निमाण्या पान पर्यंत आमी बाबार्थ दवरचो बाप कोण, जेजू क्रिस्त कोण, पवित्रत्म कोण, ताची महिमा सकत मोग सगळें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तें पवित्र पुस्तक आमच्या मुखार दवरनो त्याच बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याचें सर बळिश्ट नांव घेवन आमी हे मिसाचें बलिदान सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सुरवातेची थोडी उतरां आयकोवच्याक बसुया. एक घडीभर सगळीं बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो,
बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन पयल्या दिसाची तयारी करच्याक आज हांगासर आमी आयल्या. आज आयतार सोम्याचो दीस, पवित्र दीस. क्रिस्त जयंतीच्या काळार आज जेजूच्या आपरगटणेची परब आमी समरमता. आपरगटणी इंग्लीश भाशेन ताका एफिफानिया मॅनिफेस्टेशन आमी म्हणटा. आमी हर एकली हांगासर बसलेलीं आमच्या जिविताक गोवन पळयल्यार जिविताच्या पयणार कितलेशे फावटी जेजून बापान पवित्रत्म्यान ताची उक्तावणी परगटणी आमकां केल्या. जिविताच्या अनुभवाचेर जैत सलोणे वेळार, पिडे शिडे वेळार, कस्तां वेळार आमच्या वावरांत जायते फावटी आमकां देवाची परगटणी जाल्या, अनुभव जाला. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. बाळोक जेजूक समर्पीत हें पोन शेत हांगासर फाटल्या जायत्या वर्सांनी हजारो या लाखो लोकांक, क्रिस्तवांक अक्रिस्तवांक बाळोक जेजून आपणाक परगट केला. ताचो मोग दाखोवन, ताची बुजावण पटोवन, ताची दैवीक सकत आमकां वारोवन आनी आमची मागणी त्या सवां पूर्ण जावन अजापां विजमितां जायतीं घडोवन आमकां आत्मीक सकत मेळोवन कितलेशा रुपान क्रिस्तवांक अक्रिस्तवांक हांगासर निजायकी बाळोक जेजूचें एफिफनी मॅनिफेस्टेशन, ताची परगटणी, ताच्या मोगाची सक्तीची रूस साबारांनी भोगल्या. हाकाय आज आमी देवाक अर्गां दिवया, बाळोक जेजूक अर्गां दिवया. ते एक ज्योतिश्य नखेत्राच्या उजवाडान बेतलेमाक घेवन पावले. तेंच नखेत्र आमच्या फुडें सदांच आसा. बावर्त म्हणलें नखेत्र, बरवोस म्हणलें नखेत्र. तांणी 3 देणी हाडलीं, दोंप, भांगार, रक्तांबळ. आमी आमची कूड, मौन, सर्वस्व बाळोक जेजूक आमी सान समर्पुया. आमचे कश्ट ताका सांगया, आमची अर्गां ताका पाठोवया, आमची पातकां सयत ताच्या पांयां तळा दवरून नितळ कर म्हणून आमी मागुया. सुरवातीची हीं उतरां आयकून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो फरी वांटो घेवन ह्या मिसाचो फळ आमचेर, अख्खे पवित्र सभेचेर, सगळ्या मनशा कुळाक मेळचे खातीर आतां आमी उबे रावून प्रामाणीकपणी आमची काळजां आनी मनां आमी तपासणी करून बापा जेजू आमकां बक्षी म्हूण म्हणूंक एक घडीभर आमकांच आमी पारखून पळोवया. देवाच्या काकुळतीक दिनपणे उलो मारून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्पराध देवा लागीं वनच करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं, आमची सगळीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक तोपावो. Krista
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. आमकां समर्पण आमचे पासत मौनपणी जमा ते प्रार्थना आदी आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान वळखून घेवंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां फावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय बापा पवित्र आनी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. ऊठ पळजळी जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पळजळटा. पळय, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजे सर्वेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या पळजळांशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं पळजळीत जातली. तुजें काळीज उरतलें आनी रूंद जातलें. कित्याक दर्यांची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची ग्रेसगाय तुजेशी येतली. करीम हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफांची तरुण करीम. भांगार आनी धूम हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतर हें. अशी तो तुझे परचे नीतीन सांबाळू. दुबल्या धाकट्यांक न्याय नीती कालसो येवन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस पोरां सरभोटार सर राष्ट्रां. ताच्या देशांनी न्यायनीत व्रती जा. संद्रे मासासर शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान युफ्रेटीस न्हंयेतावन प्रितमेची अंत पर्यान रासवड सोलो. तुझे मुखार सर्वेस पोरां
सांव पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान एदी वरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याय संततीक करूंक नातलो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुट सुवार्ते मारिफात जो देवा सोवें हेर जातीची देवाच्या दैजाची सहवारस्तीदारां ती तेस आनी एकेस कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें Hallelujah, kawya, sumya kasiya, kacha kubik nawa, rubi kusarya. Hallelujah, kawya, sumya kasiya, kacha kubik nawa, rubi kusarya. Itangam nubi, sumya kawaya, inari yaso. Katamulia, Kachisutya, Aminia, Kachidoreko, Amiwakanya, Hallelujah, Kavya, Surya Kusiya, Katakumiknava, Bukwi Kusarya, Hallelujah, Kavya, Surya Kusiya. Kacha kubik nawa, rukwi kusanya. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. भगवंत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदेया प्रांतच्या बेतलेम शारान जल्मलो. तो वळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मले उपरांत उदेंती थावन थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी त्याच परी सगळे जेरुजलेम. तो वळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोन आसलो त्या विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेम शारांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांतच्या बेतलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मोदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तें उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तो वळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळगडी तांचे तांव समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांव वचून ताका नमस्कार करीसै. रायाचें उतर आयकून ते भायसन गेले. तेदवां उदेतना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी
बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये संगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्याची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूप आनी रक्तांबोळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वार्दन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें बाळोक जेजुते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोडे वर्सां आदीं स्पेनाच्या आविला त्या शहरांत कार्मेलीक जिविताक लक्ती जाल्लें शिकप हांव शिकोवन आसलो. आमी स्टुडंट्स जावन थंयसर आसता आसतना एक दीस सांजेर लागशिल्ल्या सांजुजेच्या कोवेंतांत एका तरणाट्याच्या प्रोफेशनाक धार्मीक आंगवण्याक आमकां थंयसर आपोवणें आसलें. आविलाचें सांजुजेक समर्पीत हें कोवेंत आमी जाणाव 16व्या शतमानांत आविलाच्या सांतेरेजान घडलेलें पयलें सुदारीत कोवेंत हें. ताच्या उपरांत सगळ्या स्पेनांत ते भोंवून सादारण 14-15 कोवेंतां घडीत गेलीं. हें पयलें कोवेंत. आनी थंयसर त्या सांजेर मिसाच्या बलिदानाक आमी सगळे विद्यार्थी आसले. हांव सुमार याजक आसले, कार्मेलीत आसले, धर्म भयणी आसलीं. आनी ह्या तरणाट्याची कुटुंबदारां जायतीं ताची तरणाटीं इश्ट इश्टिण्यो मिसाक आसलीं. आनी ह्या संदर्भार त्या तरणाट्याक उद्देशून थंयचो प्रांतीय वडील ताणें म्हणलेलीं उतरां अजून म्हज्या मनांत आसात. तो म्हणलो त्या तरणाट्याक, म्हज्या तरणाट्या एलिझा, मॅड्रीड तसल्या प्रगतेक पावलेल्या शहरांत हांवन तूं आविलाक येवन पावलें. कित्याक? आनी तो म्हणलो, तुज्या कुटुंबांत जायती ग्रेसकाय देवान फावो केल्या. तुजी मम्मी डॅडी शिकपी, जायतीं शिकपी आसात. पूण ती ग्रेसकाय आनी सगळी दौलत महिमा तूं कांयच न्हय म्हणून ती सोडून हांगासर धार्मीक जिविताच्या कार्मेलीताच्या कोवेंतांत तूं ती दुर्बळपण, सादेपण तूं नेसलाय. कित्याक? म्हणलो तो. तूं भायर आसता आसतना जायते फावटी तुका हांव मेळ्ळां. तूं भायर आसता आसतना एक स्वतंत्र पिसोळें जावन तूं उरतलें. चडशे म्हयने घातले ह्या सहर्येक दीस वर्सभर तुज्या फ्रेंड्सां सांगात तूं आसतलें. पार्कांत जावंक पुरो, या नायट क्लबांत जावंक पुरो, कफेटेरियांत जावंक पुरो. थंयसर थोडे फावटी जायते फावटी तुजे सांजो, द इवनिंग्स ऑफ युअर लायफ, द डिम लायटाच्या उजवाडाक थंयसर डिस्को या रॅप म्युजीक वाजता आसतना तूं डान्स मारतलें. तुज्या हातांत तरणाटपणाक सहज जावन जायते फावटी ग्लास आयला जावंक पुरो आनी तुज्या बोटांनी सिगरेट्यो जायत्यो जळल्यात जावंक पुरो. पूण आज तुवें हो संवसार इल्लोसो बदलिलाय. संवसार बदलून आज डिम लायट आसा थंयसर, मंद दिवो आसा, पूण पवित्र सक्रामेंत असो तो दिवो, थंयसर तूं बसताय. डिस्को ह्या तसले म्युजीक ना, पूण शांतपणान तूं थंयसर मग्न जावन मागणें करताय. तुज्या हातांतली सिगरेट आज पडून गेल्या आनी सिगरेटीचो दवर न्हय, बगार तो पवित्र सक्रामेंता मुखार गेल्लो तो दुंपाचो दवर तूं घेताय आनी थंयसर खुशेन तुज्या मोगी सवें तूं एकवटून रावलाय. एलिसा, तुका परगट दिने तूं भायर आसता आसतना जायते फावटी हांव मेळ्ळां. यू यूज टू स्मायल, आय नो. तूं हांसतलें, खुशाल आसतलें. पूण जो संतोश, जी खुशालकाय, जें समाधान, जी संतृप्ती, द फुलफिलमेंट आज तुज्या मुखामळार सूर्य जावन परजळटा. हांव पळयतां, हांगासर आसलीं परजळटा ती पळयतात. ती जावन आसा, तूं जावन आसाय साक्स दॅट गॉड एक्झिस्ट टुडे. 24th century जावंक पुरो या 21st century जावंक पुरो, देव आसा म्हणून तूं साक्स दिवन आसाय ह्या दिसा. आनी एक आत्मो, एक काळीज, एक क्रिस्ती जिवीत
क्रिस्तांतय देवातय तें रेवोड आसल्यार मात्र क्रिस्तांतय तें रोंबोन आसल्यार मात्र खरो बाळटा तसलो संतोष संतुश्टी समाधान आमी जोडूंक शकता म्हणल्याक यू आर द विटनेस अशें म्हणालो मोगाच्या भाव भयणीनो. हें घडीत पयशेल्या स्पेनांत घडलेलें जावंक पुरो, पूण आमच्या फिरगजांनी आमच्या सैरधैर्या मदें आमच्या वळखीच्या मदें जायतीं असलीं घडितां घडटात. एक तरणाटे एक धार्मीक जिविताक याजकपण वेंगता, या कुटुंब जिवितांत असलीं घडितां खंडीत जावन घडटात, घडून आसात. कुटुंब एकवटीत जावन मागण्याच्या स्पिरितान फिरगजेंत सक्रीय पात्र घेवन अशें जायते शगुणांनी माया मोगान जियेता आनी थंयसर देवाचें संतोष देवान आमकां फाव करचो खरो संतोष समाधान थंयसर दिसून येता. आमच्या मदें भोवशा हांगासर बसलेलीं तुमी साक्ष जावन आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज एक दृश्टांत सिमिली म्हज्या मुखार येता. एक भ्रमर एक पिसोळें असल्या एका सोबीत फुलाचेर बसून थंयसर तें देवान त्या फुलांत प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे घाल्लेलें मोव थंयसर सागता, या मकरंद आमी म्हणटा सागता. रसलेल्या रसनाक तें पळोवंक बरें सोबीत दिसता, कित्याक ताची रसना संपूर्ण थंय जाल्यान. आनी रसनारान रसलेलीं रसना तें पिसोळें जावंक पुरो, भ्रमर जावंक पुरो, ताकाय ती संतुश्टी द रियल जॉय एंड हॅपिनेस थंयसर मेळटा. समजुया हेंच भ्रमर या पिसोळें एका शेणाच्या राशीर बसता आनी थंयसरल्या दुर्गंधांत या गाणींत म्हाका कितें मेळटा गे म्हणून साकूंक प्रयत्न करता. रसलेल्या रसनाराक कशें दिसत गे, ह्या रसनारान रसलेल्या त्या रसण्याक कितें मेळत गे, कितलें मेळत, कितें मेळत. भोवशा हें एक उदाहरण, सिमिली, दृश्टांत, सन्निवेश आमच्या क्रिस्त जिविताक भोव लक्षिल्यान लागू जाता. आमचीं काळजां सर्वस्परा तुवें रसल्याय आनी तुजे थंय ती विशव गेल्या करीत अंटील दे रेस्ट इन दे आर रेस्टलेस म्हणालो भगवंत अगुस्तीन. ताचें जिवीत सगळ्या क्रिस्ती संवसाराक ताणें उगडून म्हणे हांव जायते बटी ह्या पिसोळ्या भशेन बसतलो थंयसर हांगासर. आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस, तुजे थंय ती बसल्या शिवाय, तुका ती चिडकोन रावल्या शिवाय खरो संतोष समाधान ह्या विशय ती घेवंक शकची नात म्हणून अगुस्तीन म्हणालो. हें खरें जावन आसा. म्हज्या जिविताच्या पयणार जायत्या मनशांक हांवें पळयलां, संवसारी नांव, आपणाचें नांव, दौलत, तें हें फकत हाचेर बसून जिविताची संपूर्णताय जोडूंक प्रयत्न करचे, वोद्दाडचे जायते व्यक्तींक हांवें पळयलां. भोवशा हांवें मस्त चिंतना म्हज्या मोतींत आयल्यान. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमकां दिल्लो विशय जावन आसा देव खरोच सगळोच संतोष, आनी हो संतोष जडसो जावन आसा म्हजें आपोवणें करचो ना म्हाका निरास. आज जेजूच्या परगटण्याची परब आमी समरमता. सोबीत देवाचें उतर आमकां परगट जालें. विशेश जावन आमी आयकल्लें तें शुभ वर्तमानाचें उतर, शुभ वर्तमान आमच्या मुखार दवरून हो विशय ह्या आमच्याच जिविताचेर आमी एक नदर मारया. उदेंतीचे ते तेग रायांचें फेस्त आमी म्हणटा. ते तेग राय म्हूण आमी ताका समजलें जाल्यार राय म्हळ्यार कोण? राय म्हळ्यार दुर्बळो या गरीब या दळदिरो न्हय, नो. राय म्हळ्यार ताच्या लागीं जायती दौलत आसता, जायती संपत्ती गिरेस्तकाय आसता. उदेंतीचे तेग राय तांची दौलत या संपत्ती ती उपयोग करून आनी ती हाडून सयत बेतलेमाक घेवन पावले. आपणाची दौलत या संपत्त कशी दोडती करची, कशी 3 वांटे करचे म्हणून सोदून इजिप्ताक या मिदियान गांवाक, ग्रेस्त गांवांक तांकां उशेत आशिल्लें, पूण बेतलेमाक ते येवन पावले. कित्याक आमचें काळीज देवतें मात्र संतुश्ट जावंक शकता. हांगासर भोवशा आमच्या जिविताक लक्ती जाल्ले एक विशय आमी समजून घेवयात. होसलो तो देवान आमकां जें कितें फावो केलां, आस्त, बौधीक, या आमची थालेंतां, या वेळ, सगळें तें आमी उपयोग करून एक धार्मीक आंगवणी करचो. एक तरणाटी धार्मीक आंगवण म्हळ्यार कितें, धार्मीक जिवीत म्हळ्यार कितें? देवान रचलेलें सगळें बऱ्यो वस्तू त्यो ताका नाकारून या ते त्याग करून, रेनाउंस आमी म्हणटा, परित्याग करून
रचलेल्या देवा थंय आमी मोगार पडचें त्या रचलेल्या देवाचो आमी मोग करचें जेजूचो मोग करचें ताची सेवा करची आनी ताका परगट करचो हें जावन आसा धर्मीक जिविताचें एक सारांश कुटुंब जिवीत या काजरी जिवीत म्हळ्यार कितें तेच देवान दिलेलें देणी जावंक पुरो दुडू जावं पुरो बंगार आस्त बोदीक आमची तालंतां आमचो वेळ तो उपयोग करून सांडून न्हय त्याग करून न्हय तो उपयोग करून ताचे वरवीं जेजूचो मोग करचें जेजूची सेवा करची त्याच जेजूचो मोग आनी सेवा आमी परगट करची जेजूक आमी साक्षी जावचें हें जावन आसा कुटुंब जिविताचें आपोवणें गॉड इज द सेम आपोवणें सेम एक तेंच जावन आसा शेवट तोच जावन आसा आनी पूण जिविताच्यो शैली म्हणटा आमी वे ऑफ लायफ इज डिफरंट देखून जेन्ना त्या तेगा विद्वाना भशेन या राया भशेन आमी देवान जें कितें आमकां फावो केलां ताचो उपयोग करून देवाचो मोग सेवा आनी देवाक साक्ष दिसतना थंयसर जिविताची संतुश्टी आमकां मेळटा ह्या फेस्ताचो वार्षिक फेस्ताचो जराल विशय जावन आसा देवा तूंच पुरो गॉड एलोन सफायझस अविलाच्या सांतेरेजान म्हणलेलीं हीं उतरां गॉड एलोन सफायझस सोलो दियोस बास्ता पूण हें ताणें म्हणलेल्या त्या 4 वाक्यांचें निमाणें वाक्य जावन आसा थंयसर पयलें ती म्हणटा हें हांव वाक्य सांगचे पयलें ती म्हणटा पासियेन्सिया अल्कांजा तोदो म्हणजे जिवितांत क्रिस्तांव जावन जेन्ना आमी सोंसणीकायेन आमचें जिवीत मुंदार व्हरता सोंसणीकाये देवा थंय जेजू थंय सोंसणीकाये सगळें आमकां जोडून सोदता संतोशाचो आनी एक मिस्तेर ह्या गूट जावन आसा जिवितांत जायती सोंसणीकाय जी सोंसणीकाय जेजून आनी मरियेन ती दाखयली सोंसणीकाय आनी उपरांत ती म्हणटा तोदो से पासा म्हणजे ऑल थिंग्स पास अवे आनी जिविताचें एक सत जावन आसा मोगाच्या भावण हेंच आमच्या जिवितांत कितेंय तें आमकां फावो जावं दी कुडीची सबाई जावंक पुरो आमचें शिकप जावंक पुरो आस्त बोदीक दुडू भांगार नांव अधिकार कितेंय तें शाश्वत न्ही थोड्याच दिसांचें सगळें उतरून येता गॉड सोलो दिवस बासता देव मात्र शाश्वत जावन आसा त्या देवाचेर जो कोण काळीजांनी मन थारावन मोग करता ताका मेळटा संतोश तो करचो ना निराश हें पयले दिसा आमच्या जिविताक आमी शिकचें परत आमी एक फावटी ह्या शुभ वर्तमानाक येवया हे एक जण आयलेले या कितलेय जण जावन दित विद्वान आमी म्हणटा तांकां या ज्योतिश्य म्हण पयत पुस्तक तांकां आपयता विद्वान या ज्योतिश्य म्हळ्यार जायते शिकलेले ते दे आर द लर्नड पीपल जायती जाणवाय तांणी आपलायलेली पवित्र पुस्तक वाचून ध्यान करून ती जाणवाय तांणी अदीक चड केली आनी ती जाणवायेन आनीकी चड जाणवाय जोडूंक भोवशा ग्रीकाक वचत आसले तांकां ह्या दुसऱ्या देशांत पूण ती जाणवायेच्या आदारान ते नखेत्राच्या उजवाडान ते बेतलेहमाक येवन पावले भोवशा आमकां आमच्या जिविताक विशेश जावन भुरग्यांक हांगासर जायतीं तरणाटीं हांव पळयतां तरणाट्यांच्या जिविताक भोवशा आमकां हें उतर आदार जायत कोणा भुरगीं जायतीं आसतना हांवें जायते फावटी पळयल्लें आसा ल्हान आसतना वेदीक लागीं आसतात तीं वेदी सेवकी जावन गी दोतोन गी आनी कॉयर गी पिरगेजेंत कार्याळ जावन आसतात घरांत कुटुंबाचें मागणें आसतना भुरगीं मागणें शिकयतात बऱ्या भशेन पिवसीक पावले हांव आमी ह्या डिग्री जाली ह्या उपरांत वावराक लागले हांव आमकां इल्लेशें पयस जाता आल्तार इल्लीशी पयस जाता कुमसाराचो सक्रामेंत आनीक इल्लो पयस जाता कुटुंबांत मागणें आनी कोणें कित्याक लग दिसता कित्याक काय मोगाच्या भाव भयणीनो आमची जाणवायेन देणी आनीक चड आमकां देवाक लागीं हाडूंक जाय म्हाका उडास आसा एक फावटी एका कुटुंबाच्या मागण्याक हांव थंयसर मिसळ जालो हांवें म्हळें थोडेशें मागणें जाल्ल्या मागीर हांव एक मागणें करता कुटुंबाक लागून पूण ताचे पयलें तुमी हांगासर दोगां तरणाटीं आसात एक तरणाटी ग्रॅज्युएट बरी ब्रायट स्टुडंट्स तीं तुमी एक धाकटें मागणें करा कोणी तुमचे पैकी एकलो उपरांत हांव करता म्हळें जायत म्हळें हांवें रावलो 1 मिनीट 2 मिनीट 3 मिनीट हांवें एक पळयलें 3 मिनिटां 4 मिनटां रावल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो एक उतर मागण्याच्या रूपान करूंक ती सकलिनांत आवय म्हणाली फादर दे आर फिलींग शाय फादर तांकां लज दिसता मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त जिवीत खंडीत जावन हाका हें बरें दिसना आमची जर तालंतां जाणवाय कितेंय जावं दी ती आमकां जेजूक लागीं हाडूंक जाय
तरणाटे म्हणटा आसतना आज आयच्या दिसा म्हाका उगडास येता कार्मेलीत वर्देंत फुलोवन आयिल्लें एक तरणाटें 500 वर्सां आदीं न्हय बगार जस्ट 100 वर्सां आदीं अरावंड 1900 एंडसाची भाग्यवंत तेरेज हिचें जिवीत तरणाटें समटायम्स यू सी इन द यूट्यूब ऑर इंटरनेट भोव एक विशेष आकर्शणाचें तरणाटें हें लॅटीन अमेरिकांत असल्या भोव दुर्बळ्या गांवच्या चिले देशाची पयली भाग्यवंत पासारली चली ही फर्स्ट कॅननायज सेंट ऑफ चिले भोव ग्रेस्त कुटुंबांत तें जल्मलें 6 जाणां भुरगीं तीं ताच्या बापायक हजारांनी एकरे आस्त आनी बिझनेस आसलें 6 जाणां पैकी चवथें तेरेज ल्हान आसतना भुरगेपणाचें अवगूण जायते ताचें हें आसलें जिद्द आसलें तें राग येतालो ताका इरिटेशन जातालें थोडे फावटी हट करतालें पूण ल्हानपणांत तावूंस जेजूच्या मोगार तें पडलें शी ऑलमोस्ट बिकेम क्रेझी फॉर जीजस जेजूच्या मोगार तें पिशें जालें म्हण येत जेजूचो मोग वाडून येता आसतना 26 वरां तें बसून मागणें करतालें म्हूण न्ही ताचें जिवीत फुलोवंच गेलें स्वाभावीकपणी जायतीं फ्रेंड्सां ताका आसलीं शी वॉज अ म्युजिशियन वजंत्रां वजयतालें बऱ्या भशेन गायतालें टेनीस खेळटालें व्हेरी स्पोर्ट्स स्टार आनी स्विमींग पुलाक तवळतालें घोड्याच्या पाठीर वेचें म्हणजे हॉर्स रायडींग ताका भोव पसंदेचें जावन आसलें दोंगरार तें सोडून येता आसतालें एक साहसी युवक आनी भोवशा 10 वर्सां 12 वर्सां प्रायेचेरच देवाचो मिस्तीक अनुभव तें जोडूंक पावलें मिस्तीक अनुभव कित्याक ताचें काळीज संपूर्ण तरान जेजूक ताणें समर्पिल्लें मोगाच्या भाव भयणीनो तें जियेल्लें फकत 19 वर्सां 19 years लिसनींग टू मी नॉट 90 years 19 वर्सां आनी त्या 19 वर्सांनी 9 म्हयने कार्मेलीत एक नॉवीस जावन मादर न्ही नॉवीस जावन 9 म्हयने कार्मेलीतच्या त्या 4 पागोरां भितर जियेलें पूण एका तराच्या थापाक बली जावन तें मरण पावलें अचानक पूण तें तेद ताची भाग्यवंतपण पवित्रपण सगळ्या चिले देशाक थंयसर पासारलें ताका कोण्णें पळोवं ना त्या चिले कोवेंतांत आसतना पूण ताच्या मरणाक खंय थावन लोक आयलो इगर्ज भरलो म्हूण ताचें चरित्र आमकां सांगता कित्याक तें जेजूच्या इश्टगत्यान तें वाडिल्लें ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले आज आमी विशय नियाळटा जेजू जावन आसा म्हजो खरो संतोश आनी खर्चो ना म्हाका निराश आमच्या क्रिस्त जिवितांत जायते कश्ट येतात कुटुंबा जिवितांत सलवणी येता थोडे फावटी अचानक पिडा येता मरणांतीक पिडा येता सलवणी भोगता भुरगीं तरणाट्यांनी थोडे फावटी आमी चिंतले बरें जायना जायते आकांत येतात पूण कसलेय आकांत कसलीय मोडां येवं दित पूण क्रिस्तांव जावन आमचें समाधान उणें जायचें आमचो संतोश तो संपूर्ण मायाक जायचें म्हण ना थोडे फावटी जायत्या कुटुंबाक हांवें भेट दिता आसतना म्हाका भोगलेलें एका तरेचें निरासपण कितें थोडेशे समस्या आसात शूड हॅव डिफिकल्टीज मेक अस सॅड एंड सचें सांतेरेज आमकां परत परत सांगता कितलेय कश्ट येवं दी ताच्या कुटुंबाची आर्थीक स्थिती बिगडूनच आयली ताचो बापूय एक जबाबदार असो मनीस न्हय आसलो ताच्या आवयन जायत्यो आडकळ्यो ताका घाल्यो शिकलोलो तसो भाव एकलो नास्तीक जालो देवातावन पयस गेलो ताचो आनी एक व्हडलो भाव जिवितांतच तो वाट चुकोवन सगळें जिवीत भर जियेलो तरी पूण असल्या कश्टा मदें ताका पिडा आयिल्ल्या वेळार सयत मरणांतीक मरणाच्या तणीर आसलेल्या सयत तें संतुश्ट आसलें समाधान आसलें ताच्या डैऱ्यांत तें म्हणटा एक कडेन गॉड हॅज गिवन मी सो मच हॅपिनेस थोडे फावटी जिजून दिवच्या त्या संतोशान इतलें हांव भोगतां आनी फुलतां की म्हजें काळीज फुटून येता तशें म्हाका भोगता ही जावन आसा ताचीं उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या कश्टा मदें तें जेजूचो मोग करून ताच्या भावार्थाच्या आनी भरोशाच्या त्या नखेत्र ताच्या मुखार केदाळी येतालें तें हाचे वरवीं जिवितांत तें धैर्य घेवंक पावलें आमचे कश्ट आमचे भावार्थ आनी भरोसो आमकां जिवितांत आमकां धैर्य दिवंक सकत जाय हें जावन आसा खरें क्रिस्तांवपण तर हें सांताच्या मजतीन आमी आमचें जिवीत धैर्यादीक करया भावार्थ आनी भरोशाचें नखेत्र केदाळी आमच्या मुखार पयणार वचूं दी आनी तें परत परत जेजू हरशीन आमकां हाडून पावूं दी आनी ह्या जेजून दिवचो तो संतोश समाधान आमकां फावो करन एक दीस तो संतोश समाधान संतुश्टी संपूर्णतायेक सर्गींच्या राजान तोच आमकां पावों दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागया आमेन.
उबे रावन आमचो बाबार्थ आमी व्हडल्या तळ्यान भोव अभिमानान आमी तो उसारया. सत मंथा देवाक सरपुद्वेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भ सांबाळलो. पोंस घालताना कसले ताका क्रुसाक जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सर्गाक सुटलो. सरपुदेदार देवपाच्या बुचयाक बसला. थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबेकन केतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवन पावन ससण्याचें जिवीत. आमेन. आपल्या एकल्याच पुताक मनीस जावन पाठोवन देवान तसो मोग आमकां उगडापो केला. तसल्या बापाक तेस जेजू वरवीं आमची मागणी ते सांवात आमी उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर लोकांक जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवन तो संवसाराचो खरो उजवाड आनी ताचे मुखांत मात्र सोडून म्हणलें सत दैरान परगटोवंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमचो देश विविध जाती कातीच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचें फाळणें म्हणलें सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून देशाच्या संविधाना प्रकार सर लोकांची हक्कां सांबाळूंक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सुरवेले पवित्र सभेंत तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच ना म्हणली समाज रचूंक हर एकलीं एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरलीं. आमचे फिरगजेन आमी समेस्तां जेजूचे मिस्तीक कुडीचे सांदे एकामेका भाऊ भयणी म्हणलें समजून एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मिसांव गांवांनी मिसांव वावर करची भाऊ भयणी जेजूची वळख सेवेद्वारे शिकपाद्वारे बावर्ती जिविता मरिफात परगडतना तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तांचो मिसांव वावर सुपळ कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आम्हा सर्वांतय माया मोग एकवट आनी शांती वाडय. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आमकां उदार मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मौनपणी आमचे पासून मागुया. नवऱ्याचो पयलो दीस वावरड्यां पासत मागचो दीस जावन आसा. आमकांय सिरसून सगळीं आमी वावरडी जावन आसा. आमकां आनी दुसऱ्या वावरड्यांक बापाच्या हातांत समर्पण मौनपणी आमी मागुया. सर्गींच्या आमच्या बापा, खान रसलेलो रसनार तूं आमची मागणी खान दिवन आयक. आमकां दोळे दिवन आशिर्वादीत केल्लो आमचेर तुजी दयाळ नदर घाल. आमचे थंय मोगाचें काळीज रसलेलो तूं मोगान अर्पुची मागणी आनी आमकांच तूं तुज्या काळजांत वेंगून घे. आनी आमची मागणी तुजे कुशे प्रमाणे आमचे खातीर ती फळाबीत कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Lagi,
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदार देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार दुंप आनी गंधरस घेवन येवंक ना. बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबातान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू क्रिस्त वरवीं तुज्या सळवण्याचें सासणीक योजन आमकां उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण तुवें दाखयलें. अनंत तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आमच्या विनाशी सैबान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें असक्त सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Servesporace namin kita kaje, sergitu kaje, sergitu kaje, sergitu kaje, sergitu kaje. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस मरण ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी ससनी कर्राचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक
तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगूट परगटुया. Gesù mio, Gesù jiwan sana, Gesù noyange kono. मोगाचेनो पवित्र असलेली ही अल्तार वेदी दोडत्यान पवित्र जाल्या, कित्याक जेजू संस्काराच्या रुपान हांगासर आयला. ह्या भक्तीन आमच्या मागणें बापाक आमी मन धरून उरया. बापा, जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून बापा आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्यो पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जुवानपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पर्स जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तची दय कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मोरये देवाचे मये संगाती, बगेवन सुजयती सपोती, बगेवन धर्मूत आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tios Jesu वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जंयसर जेजू आसा थंयसर बाप ताचे सवें आसा. हे सभावार्थान जेजू वरवीं बापा थंय एक कोटी जावन आमी आतां भक्तीन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या संवसारी जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें सदांच क्रिस्त बरोवशान उत्तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सगळ्या पातकांतली सुटय आनी सर तराच्या आकांतांतली तूं वाटय. जेजू सुम्या, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेन तुजेर दवरलेल्या बाबर्थाचेर तूं दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगाचें वंदन करून आमी शांती पटोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती कर.
हुस्तो बेतलेहमांत उगडा पिजलेलो सोडवणदार गोठ जेजू समी देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयलेली आमी सुभागी पुणच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. प्रार्थुया. म्हजे सगळें मौनपणी अर्थाबरीत मागण्यांत मिसळ जावंक प्रयत्न करात.
जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बापा विद्वान बरी आज आमी जेजू बाळाक सैमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बाबार्थान त्या जेजू कोंड्या वयनाच्या रुपान आमी वळखिला आनी आमचे भितर बाबार्थान आनी भक्तीन ताका वेंगयला आनी आमची सकाळजां ताका भेटयल्या तेचपणी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान आमी ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुखेस्त जावन तुका दिन वचूंक फावो त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य बोरवीं दायकन बसात भाऊ भयणीनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन पयल्या दिसाचे नोवेन आमी आदारून आसा आज आमी नियाळो विशय जावन आसा देव सगळो संतोष करचो ना म्हाका निराश आनी ह्या विशयाचेर नियाळ दिवन हे मिसेचे बलिदान भेटयल्लें जावन आसात मानदीक बाप जीवन तावरो आमचे स्कर्मेत याजक प्रस्तुत कुशाल नगरांत थंयसर नोवीस मास्टर जावन आपली सेवा ते दिवन आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता सा भेटवणी केल्या मानदीक बाप फेलिक्स मोरास ह्या कोवेंतांत सेवा दिवचे याजक तांकां आमचे दिनवास आज आमी सर्व वावराड्या पासून मागता देव आमचो वावर सुफोळ करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा तशेंच हांगासर वावर केल्ल्यांचो कर्नासच्या सकटांचो आमी मोगान उडास करता आनी तशेंच जायते जाणां बरें काम मेळचे खातीर राखून आसात थोड्यांक काम आसल्यार फावो तो सांबाळना जायते जाणां बऱ्या कामाच्या सुद्देर आसात ते हर एकल्याच्या इराद्या पासून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक रितीन मागता फाल्यां आमी सर्व परगांवांत आसल्या पासून मागता कट्टिलेर काजारी जोड्यां पासून म्हण छापल्लें इतलें मिस्टेक जाल्या पूण फाल्यां आमी सर्व परगांवांत आसल्या पासून मागतल्या बुधवारा दिसा काजारी जोड्यां पासून मागता ब्रेस्तारा सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्ता पासून मागचो दीस त्या दिसा सकाळी 10:30 मीस सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्त पासून जावन आसतले आनी त्या दिसा ब्रेस्तारा सकाळी 9 ते 1 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर मांडून हाडला ह्या रक्तदान शिबिरांत जायत्यांनी वांटेली जावन रगत दिवन गरजेवंतांक आदार दिवंक विनंती सोनवारा 11 तारखेर सर्व भुरग्यां पासून मागचो दीस त्या दिसा नेणट्या भुरग्यांक सकाळी 10:30 वरांचेर मिसेचे बलिदान आसतलें आनी हेर भुरग्यांक संभ्रमीक मिसेचे बलिदान सांजेर 6 वरार आसतलें आज हे निमाणे मीस सांजेची मिसां आसची नांत देसीचो युकरिस्तीक पुरशावासा देखून पूण फाल्यां ताव 6 तारखे तावन 13 तारखे म्हणसर ब्रेस्तार बरीच 9 मिसां आसात सकाळी 6, 7:30, 9, 10:30 आनी 1 वरांचेर कडकुंगणी भाशेन आनी सांजेर 4 वरार मलयाळम 5 वरार इंग्लीश 6 वरार कोंकणी उक्त्या मैदानार आनी 7:15 कन्नडा भाशेन मिसेचे बलिदान आसतलें भाऊ भयणीनो ह्या फेस्ता संदर्भी भुरग्यांक बाळो जेजूचें पिंतूर सोडोवचें कॉम्पिटिशन हांगासर मांडून हाडलां येवच्या आयतारा 12 तारखेर दनपारां उपरांत 3:30 ते 4:30 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत तें आसतलें भुरग्यांक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन बाळो जेजूचें पिंतूर सोडोवचें हांगासर आमी ड्रॉइंग शीट दिता उपरांत क्रेयॉन्स कलर पेन्सील तें सकट भुरग्यांनी हाडून येवचें 2 विभाग आसात फर्स्ट स्टँडर्ड तावन 5th स्टँडर्ड म्हणसर 6th स्टँडर्ड तावन 10th स्टँडर्ड म्हणसर तुमची नांवां आमचे नामान बाळोजीचें कावंटर आसा थंयसर भायर थंयसर दिवचें भुरग्यांक मात्र हो अवकाश हर एका दिसा दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा मिसातच तुमी आशिर्वाद केल्लें जेवण स्विकार करचें म्हज्या दाव्याक थंयसर सकयल्या ग्रावंडाचेर थंयसर मैदानार ताची वेवस्था केल्या त्या माटवांत तुमी सर्वांनी जेवण स्विकार करचें विनंती करता ह्या जेवणाक कोणाकी प्रायोजक जावन पोशक जावन आदार दिवंक म्हण आसा जाल्यार तुमी आमकां मेळचें आनी तुमचो आदार दिवचो वरवे रुपार कोणाक कुमो करूं म्हण आसा तुमची वरवी थंयसर इगर्जे मुखार बाळका जेजू मुखार तुमी दवरयेत ह्या सडीत वरवी हाडटा जाल्यार कितें गरज आसा तें आमी तुमकां तिळशितल्या भाऊ भयणो आमी भक्तिकांनी सांगाता संभ्रमची परब बाळका जेजूक मान कर देखून तुमचो सहकार सांगात आमी आशेता प्रत्येक जावन हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक बाळका जेजूची विशेष आशिर्वादां फावो जावचे खातीर मागोवंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता हर एका ह्या पुणतळाक येवच्या भक्तिकाक त्या सोम्याची विशेष कृपा आनी दैवीक अणभव जावन दी म्हणून मागोवंक तुमचे लागीं कालते विनंती हर एका दिसा
कुमसाराक वेवस्था आसा. म्हज्या दाव्याक थंयसर तुमी गेल्यात जाल्यार फाटल्या कुशीन कुमसारा वेवस्था आसा. आख्खो दीस याजक थंयसर कुमसाराक आसा. आनी मिसा दान दिवंक धार्मीक वस्तू थंयसर स्टॉल आसा. थंयसर तुमी वशीत. कोणाक वैयक्तीक रितीन मागण्याची गरज आसा माथ्यार हातून मागूंक आसा. मणयारी ग्रोट्ट्या लागीं थंयसर प्रत्येक वेवस्था केली. थंयसर मणयारी आसात. तुमी थंयसर मागण्याक वशीत. फाल्यां तावन बरेस्तार बरीच मिसां आसतली. ह्या फेस्ता विशयान हेरांकी तिळसूंक तुमचे लागीं विनंती करता. अशें जायते जाणां बाळका जेजूची आशिर्वादां जोडूंक पावोवन दीत. फेस्ताचे दीस 14, 15 आनी 16 तारीख त्या दिसा जायते मिसां आसात. पूण संभ्रमीक मिसां सकाळीं 10:30 आनी सांजेर 6 वरार आसतली. तुमी विवारी दोळस करतिल्यांनी पळयलो आसतलो. भायर फॅक्साचेर आसा, करतिल्यांनी आसा. दायकन पळया. देव बरीं करूं. बाळूजीस तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी बरो. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. उसनी आज क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. फ्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सो मी. जेजो मनशांचो इसांव येलो. सर तारांच्या गरसांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरसांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका मोगाचें न्हू. आतां आमी आमचे सर गरजो काळजाचे अत्रेक आमच्या मुखार आसच्या बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन आज आमी वावराड्या बसत मागता. आपलो दिसपडतो ग्रास जोडूं आपले कुटुंब बांदून हाडूं. आपल्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवचे खातीर आज आमी वावुरता. ह्या सर वावराड्यांचो ह्या घडये आमी उडास काडया. तांच्या जिवितांत काम करता आसतना जायते कश्ट, बेजाराय, नासमाधान, निरास, एकसुरपण तांकां भोगता. तो सुबाळोक जेजू सदांच तांचे सांगाता रावून तांचे जिवीत संतोशान भरून दी. ते कितें आशेतात, तांकां कितें गरज आसा, कितें जाय, तो सुबाळोक जेजू तांकां फावो करून दी. तांणी करच्या कामांत तांकां तृप्ती आनी संतोश लाभोवन दी. तशेंच मागीर आमी आज साबार जाण काम नासतना कश्टून आसात. ह्या सर आमच्या भाव भयणीक बाळूक जेजूक समर्पण दिवया. कामाच्या सोदनेर आसच्या सर्वांक बाळूक जेजूक समर्पण दिवया. तो बाळूक जेजू तांचेर आशिर्वाद घालून दी. तशेंच प्रत्येक रितीन बाळूक जेजूची भक्तीक जावन आसची आमी दिंब्यांनी पडोवन बाळूक जेजू मुखार आसा. आमचे सर मागणे काळजाचे अत्रेक बाळका जेजूक समर्पण दिवया. जेजू म्हणटा येया तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो. वय आमचो संतोश जावन आसा आमचो देव. जेन्ना आमी सोम्यातय आसा आमकां कसलींच निरासपण ना. तो सुबाळोक जेजू आमच्या जिवितांत असचे सर कश्ट निरासपण पयस करून दी. आमचे जिवीत संतोशान भरून दी. प्रत्येक जावन तो सुबाळोक जेजू आमचे कुटुंबां आशिर्वादीत करून दी.
आमच्या कुटुंबांत बाळका जेजूक सोम्याक पयले स्थान दिवन जियोंक एकवटाचे मायो मोगाचे जिवीत जियोंक तोच बाळूक जेजू सदांच आमकां आदार आनी कुमोक दिमदी आनी तशेंच भावार्थान आमचे सर गरजो जेजूक आमी समर्पण दिवया जेन्ना आमी भावार्थान मागता आमकां कितें गरज आसा तो जेजू फावो करता 12 वर्सांत हांव रक्तस्राव पिडेद्वारे कश्ट नासली ती स्त्री भावार्थान आपले मागणे जेजूक समर्पिता आनी जेजू तिचो भावार्थ पळोवन तिच्या जिवितांत आजापा करता तशेंच मोगाच्या न्हू जर आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट आसा तर बेजाराय आसा तर निरासपण आसा पिडा आसा तर ती सर बाळूक जेजूक समर्पण दिवया खंडीत जावन जेन्ना आमी भावार्थान मागता तो बाळूक जेजू आमकां आपटून गूण करता म्हळ्यार फातीन आमी मागया खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बरेपण घडतलें आमकां कितें जाय कितें गरज आसा तो बाळूक जेजू आमकां फावो करतलो आनी जे कोणी आमचे लागीं मागोंक विचारला तांचे खातीर ह्या घडये ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा बाळूक जेजू लागीं भक्तीपणी आमी मागया सर आमची मागणी बाळूक जेजूक समर्पण दिवन आमी सांगता म्हणया हे भगवंत सुबाळका तुजी सर पदवी आजा पितारान उड्डापी गेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देव कुकोरलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक धायेनाय आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीं संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीं संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीं संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान बरी एकूटपणान बरले समी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जीव कुशीचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये आच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर हे काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले अभिमतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आमी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कस आनी निरासपण कोमोक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता आमेन मोगाचे न्हू फाटल्या दिसांनी बाळोक जेजून आमच्या जिवितांत
सभा राजापा विस्मिता आणि बरेपण केला. ह्या घडये थोडो वेळ मौन रावया. बळका जेसून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत कले सर बरेपण उगडासाक हाडया. बळका जेजू कर गांधीवन सांगात आमी म्हणया, ये वो उदार बाळोक जेजू तुझे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकवळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आच्या पाच्या म्हाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी. तुजी कळनांतली दैवीक मजत सोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमीन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याचो वेचयेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. Mugai putra